सद्या अंतूर नगराचो हांव कोटी खांड्या पंचायतीचो पंच मेंबर। लास्ट टायम हांगा कितें जाल्लें, अंतूर नगर एक चेडवाक घास मारलेलो, हो तो कुत्रो दिसता पळय, तो कुत्रो कितें इतलो एग्रेसीव जाला की कोणूय येयलो भुरगीं दिसली ताचे फाट डायरेक्ट अटॅक करता ताका आनी घास मारपाक वता। लास्ट टायम तांकां PFAन ताका व्हेल्लें हांगसरल्यान आनी ताका आतां कोणा आज कोणा परत चावला ताका खुशी म्हणटा चलयेक परत आतां सकाळीं घास मारला ताका आतां। तेजे काल तेजे भावाकूय घास मारलेलो, ताका दात लागोना, पूण आतां चलयेक दात लागला ताका आतां आमी आयडी हॉस्पिटलांत धाडल्या। आतां PFAक आमी फोन केल्लो की ते परत PFA येतले आतां आनी ताका व्हरतले म्हणून सांगलें। अंतूरनगर कुट्टी हांगासरल्या कॉलनीक गेल्या कांय म्हयन्या पासून भटके कुत्र्याचे चावे घेवपाचें प्रमाण वाडलेलें आसा। ताका लागून स्थानीक लोक चिंता व्यक्त करीत आसा। आज सकाळीं 11 वर्साच्या एका स्टुडंटाक भटके कुत्र्यान चावो घेतलो आनी ताका इंजर्ड केल्लें आसा। सद्याक ताका ट्रिटमेंटा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केल्लें आसा। स्थानीक लोकांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाणे कांय दिसा पयलीं खूब जाणांक ह्या भटके कुत्र्यांनी चावे घेतलेले आसा। अदीक तर ल्हान भुरग्यांक हे भटके कुत्रे टार्गेट करतात। ताका लागून गेल्या आठवड्यात स्थानीक लोकांनी फोंडा तालुक्याचे डेप्युटी कलेक्टर शुभम नायक यांचे कडेन एक निवेदन दिल्लें। त्याच प्रमाणे फोंडा म्युनिसिपालिटीनूय एक डेप्युटी कलेक्टराक निवेदन दिल्लें की ह्या भटके कुत्र्यांचेर कारवाई करची म्हणून। ताका लागून सद्याक स्थिती परत चाळोवपाची शक्यता आसा। स्थानीक लोक सद्याक संताप व्यक्त करतात, तशेंच परत एकदा एकठांय येवन हेजेर आवश्यक निर्णय घेवपाची शक्यता आसा। कुट्टेच्यान गोमंतक TV खातीर स्वप्नेश च्यारी।